सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसयो आनी येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मानुएल फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें मीस आमी भेटयता कॉन्फ्ररीचे लेगाद मीस. तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया जॉन डिक्रूज, पावलिना वालीस आयज बावार्थाची दिवटी पेटयतात. तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. जी कोण बरी नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. शेतकामत्यां पासत मागुया हे दिसांनी पावस बरो भाशेन पडूंक आनी शेतां सगळीं बरे भाशेन रोवपाक तांकां आदार जावंक. शेतान वावर करतल्या सगळ्या शेतकामत्यां पासत, भुरग्यां पासत, तरणाट्यां पासत मागुया. देवान तांकां राखूंक सांबाळूंक आनी आमकां बरी पीक फावो जावंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. आयज आमी जाकोबाची खबर आयकतल्या. आब्राम 100 वर्सां आसतना भुरगें जल्मलो आनी इजाक म्हूण ताका नांव जालें. इजाकाक 2 भुरगे जल्मले, इजाऊ आनी जाकोब. आनी जाकोबाक आशिर्वाद मेळ्ळो बापायचो आनी जाकोबाची व्हडली पोरजां करूंक चिंता देव. नखेत्रां परी मळबा वयल्या, रेंवे परी दोयऱ्या वयल्या, इतली तुजी पोरजां जातली. तर देवाची मेणावळ मानून घेवया आनी आमचेय सगळें जायते प्लान आसतले देवाचे आमचे उद्देशी ह्या संवसाराक बरेपण हाडपाक. ते प्लान आमी मानून घेवन फुडें व्हरुया. हे देणे मिसांत आमकां मागुया. आनी हे मिसांत आमकां फावो तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातीक देवाचे फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच कुवार मरीक सगळ्या दिवतान भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीलो तुजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं नोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा पडलोलो संवसाराच्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाचे गुलामपणांतलीं तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमयाच्या पुता जो क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे कोटान जेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. बेरसेबा सोडून जाकोब हारोनाचे वाटेक लागलो. एका जाग्यार पावतोच दीस दारेर पडलोलो देखून
ताणें थंय रात सारली. थंय आसलेल्या फातरां मदलो एक फातर घेवन ताणें आपलें उशें केलें आनी तो आड पडलो. तेन्ना ताका एक सोपन पडलें. थंय एक निसोण आसली. ती जमनीर स्वर्गाक तेंकताली आनी देवाचे दूत तिचेर चोडटा देंवताले आनी तिचे वयर सर्वेस्पोर आसलो आनी तो म्हणटालो, हांव सर्वेस्पोर, तुज्या बापा आब्रामाचो देव आनी इजाकाचो देव. तूं आड पडलाय तो देस तुजे आनी तुजे संस्थीचे आदीन हांव करतलों. तुजी संसद धुलीच्या कोणया पोरी वाडटली आनी तूं ओस्तोमतेक आनी उदेंतीक, उत्तरीक आनी दक्षिणेक वाडून वेतलोय. तुजे उद्देशीं आनी तुजे संस्थी उद्देशीं प्रितुमेच्या सगल्या कुळांचेर आशिर्वाद पडटलो. पळय, हांव तुजे सांगाता आसा. तूं वेता थंयसर हांव तुका सांबाळटलो आनी तुका परतो ह्या देसान हाडटलो, कित्याक हांवें बासायलां तें शांती पावयल्या शिवाय हांव तुका सोडचो ना. तेन्ना आपले न्हिदेंतलो उठोन जाकोबान म्हणलें, खरेपणी ह्या जाग्यार देव आसा, पूण हाची म्हाका खबर नासली. भिवून ताणें म्हणलें, कितली भिरांकूळ ही सुवात. हें खरेपणी देवाचें घर, हो स्वर्गाचो दारवंटो. भोव सकाळीं उठून जाकोबान उशें केलोलो तो फातर घेतलो आनी यादगिरी कसो तो थंय उबो करून दवरलो आनी ताच्या माथ्यार तेल ओतलें. त्या जाग्याक बेतेल म्हूण ताणें नांव दिलें, पूण त्या शाराक आदीं लूज म्हणटालीं. जाकोबान असो सुपूत घेतलो, देव म्हज्या सांगाता आसत जाल्यार आनी हे वाटेन चलतना म्हाका सांबाळीत जाल्यार, म्हाका जेवंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक दितीत जाल्यार, आनी हांव सुरक्षीत म्हज्या बापायच्या घरा परतून जाल्यार, सर्वेस्पोर जातलो म्हजो देव. आनी एक यादगिरी कसो हांवें उबो करून दवरलोलो हो फातर देवाचें घर जातलो. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. सगलीं बरोबर म्हणुया, म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शरणा येता आनी सोडवणदाराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरतां. आमचो जबाब, म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारीकाराच्या फासांतलो आनी मोडनादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकांकाल तुका आसरो मेळटलो. आमचो जबाब, म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलों. आमचो जबाब, म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया.
आमच्या सोम जेजू क्रिस्ताचो भोस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, ओ मरण पोरजोळायलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिश्यांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रोगपात जाल्ली एक बायल ताच्या फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ते आपल्या मनांत म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळ्ळ्यार जाल्यार हांव बरीं जातलीं. फाटीं वळोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हळें, भिवूं नाका धुवे, तुज्या बाळतान तुका बरी केली. आनी तेच घोडेर ती बायल बरी जाली. ते अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गडबड करतालो तें पळोवन जेजून म्हळें, 22 वरांत चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी तीं ताका हांसतालीं, पूण लोकांक भायर घालतूच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाका आडबाव बडिंदो, हांव आगास्तां येवच्या आदीं कोर्लिंग गांवांत काम कोत्तालो. 7 वर्सां आसलो हांव ओल्ड गोवा कोर्लिंग. आनी आमी जाणां हीं बेसां आमी दिता. एक बायल म्हाका विचारूंक लागली, फादर, तें आतांच मिसाचें बेसांव दिलां काबार कोत्ता आसतना. आनी लोक मागीर मीस जालें म्हणटच बेसांव घेवंक येता, तेजी गरज आहा. हांवें सांगलें, तें बेसांव एक भाशेन आनी हें बेसांव दुसरे भाशेन. आमी भुरगींतान आमी जाणां आमच्या वडिलांचें बेसांव घेताले आमी. तेच जालो म्हणटच घरांत आवय बापायचें बेसांव घेताले आमी. खूंय वयता जाल्यार बायसरच्या आदीं आवय बापायचें बेसांव घेताले आमी. कितें एक घडणी आहा आमच्या जिवितांत, आमी वडिलांचें बेसांव घेताले आमी. हें बेसांव दुसरे भाशेन, कित्याक देव आपणाचे आशिर्वाद आमच्या वडिलां वदेशीं दिता. आनी हें चड हांगासर दिश्टी पडलें म्हाका. हांगासर येतूच मीस जातूच बेसांव घेवंक येतात तें. तर आमी जाणां आदले कोरारांत हे बापूय आपणाच्या भुरग्यांक बेसांव दिताले. आनी इजाकाक 2 जाण पूत आसले, इजाऊ आनी जाकोब. इजाऊ व्हडलो आनी इजाक कुड्डो जालो, कांयच दिश्टी पडनासलें. पूण ताका मरच्या आदीं इजाऊ व्हडलो म्हणटच ताका बेसांव दिवंक जाय आसलें. आनी सांगता तो बरो कास मारपी, कासादोर म्हणटा आमी ताका, बरें कास मारपी. ताका सांगलें, अमके भाशेन मोनजात मार, ताचें मांस रांद, तें म्हाका हाडून दी आनी हांव तुका आशिर्वाद दितलो. म्हज्यान म्हाजें मरूंक जाता. हें म्हणलें तें आवयन आयकलें, रेबेकान आयकलें. तिका जाय आसलें बेसांव जाकोबाक गेल्लें, दुसऱ्या पुताक. आनी ती ताका इजाऊचे भाशेन आंग न्हेसयता
इजाकाक दिसली पडना म्हणटच न्हेसयता ताका आंगाक मोनजातीची लाव लायता आनी जें जेवण तयार करता इजाक कर म्हणल्यार तें जेवण रेबेका हें जेवण तयार करता विणान बांद तयार करतूच जाकोबा लागीं दिवन धाडटा आनी जाकोब हात लायता इजाक हात लायता आंगाक तेच्या आनी म्हणटा आंग इजावचें पूण ताळो जाकोबाचो अशें म्हणटा आंग इजावचें पूण तूं उलयता ताळो जाकोबाचो काय नजो ताका आशिर्वाद दिता आनी बागेंत आगुस्तिनाचेर उलोवन म्हणटा नॉन एस मेंदाच्यूम एस मिस्टेरियम फुटींगपण न्हय एक मिस्टेर फुटींगपण जाल्यार देव करचें नासलें तो आशिर्वाद दिवचो नासलो इज अ मिस्ट्री एक मिस्टेर म्हणटा मिस्ट्री बागेंत आगुस्तीन तर आयज जाकोब म्हणल्या भाशेन देव जाकोबा लागीं उलयता आनी जाकोबा लागीं उलयतूच ताका एक विजन दिता मुख्य गांव पावतूच विजन दिता एक निसण पडयता जाय ते देवदूत चडटा देंवता तें पडयता आनी म्हणटा एक सर्ग जाल्ल्या भाशेन ताका कितें बोगलें जावन आसा सर्ग जाल्ल्या भाशेन आनी हो गांव हांव तुका दितलो तुजे परजेक दितलो तुजे हाडल्या जाता हो गांव हांव तुका दितलो आनी त्या जाग्यार बेतेल म्हूण नांव दिलें आक्षे तर तुमी पासार जालीं जाल्यार आगासाई ह्या घरा नांव आहा बेतेल रायट सायडीन वयता आसतना पणजे बेतेल म्हूण नांव आहा बेंगलोर एक इगोज आहा नॉन कॅथलीक तेजे इगोर्जेचें नांव बेतेल भिडांत बांद नांव दिलें बेतेल तर आयज आमी हो वांजेल आयकला जेजू ताचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें सायबा म्हजी धूव आतांच मेल्या पूण तूं ये आनी तिचे हात दवर आनी ती परत जिवी जातली जेजू उठलो आनी आपल्या शिश्यांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो अधिकारी देवस्थानाचे जेजूचेर एगेन्स्ट कित्याक ट्रेडिशन जेजू येयला तो ट्रेडिशन आमी आदल्यांच्यो रिती सांबाळटा रिती कोत्ता कायदे पाळटा हो मोडटा आमचे कायदे एगेन्स्ट जेचे एगेन्स्ट पूण जेजूशी आयलो तो सगले दोतोरांक म्हणटोच सगले वखदां कोत्तोच कांयच बऱ्याक पडूंक ना कांयच बऱ्याक पडूंक ना आनी ताका दिसलें हाचे शिंया हांव तेजे एगेन्स्ट हो मनीस आमचे कायदे म्हणूंक आयला हांव एगेन्स्ट ताजे पूण या कितें जाता तें पळोवया आनी म्हणटा यो म्हणजे देवीचेर हात दवर आनी ती जिवी जातली आनी जेजू वेता आटेर वेता आसतना एक बायल मेळटा 12 वर्सां रोगपात जाल्ली हेमोरेज रोगपात जाल्ली रोगोत धांवतालें तिजें ती म्हणटाली जेजूच्या आंगोस्ताकूच हात लायल्यार हांव बरी जातली आनी खरेंच आंगोस्त्राक हात लायलो आनी बरी जाली 2 वस्त वयता आमी हो मनीस कांयच बऱ्याक पडूंक ना करून दोतोराचें बऱ्याक पडूंक ना वखदांय बऱ्याक पडूंक ना निमणो जेजूशी येता आनी जेजूचें बऱ्याक पडलें जेजू ते चेवडाक हात लायता आनी जिवी कोत्ता भिडांत बांद जेजू पडना आदी कितें जालें हो म्हाका हें कोत्तालो म्हाका तें कोत्तालो म्हाका मानिनासलो तें जेजू पडना आपणा बगर येयलो म्हणटूच तो काकूतसा कोणूय तो जावं आपणा बगर येयलो म्हणटूच जेजू काकूतसा हो म्हजो दुस्मान ना तें पडना हो मनीस गरजे पावला हांव ताका पावतलो हें जेजूचें मन दुसरें आंगोस्त्राकूच लायलें जाल्यार हांव बरी जातलीं आमी जायते फावटी भाग्यवंतांच्या कोणाचे लेंसाक हात लायता ताच्या आंगोस्त्राक हात लायता आनी ताचे वस्तू तवजार कोता ताका हात लायता अशें कोत्ता
तो भावार्थ न्हय पूण तेन म्हळें तितलेंच म्हाका मेळ्ळ्या पुरो हांव बरी जातली. तेंय जेजू पळोवंक वचूंक ना, जेजू पळोवंक वचूंक ना. म्हजी शी आयली ती तितलेंच पुरो म्हाका, ती म्हजी शी आयलें तितलेंच पुरो म्हाका. आनी तिका बरी केली बिडान बांद. फाटीं फुडें जेजू पडना, कितें जालें तें पडना. म्हजी शी येयलो म्हणटच हांव ताका बरो करतलो. गायन घेऊया C23, पेज नंबर 38, C23. भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता आसलें जा म्हण मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा जुनाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्कनां नितळ जावं आनी सर्गें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत दिसान दीस अदीक सुफार कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारा आनी शासनाचे देवा सर काळे आनी सत्य आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवास तुका कसलीच गरज ना, तरी आमी तुका दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां नेगदणें. आमचे दिनवास प्रार्थना जे वडबी बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी जे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवचो दरबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी जें किर्तन निरोतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या क्रिस्ताची कुडी रगत. आपले कुशेन कोश मारूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची.
तेज परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोर्राचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हजें उगडासाक करात. Bavartaco good porgo tuya. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेचे कडेन रगो शिवतले आमा समेस्ताक पवित्र परवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गोंवडी बापा सिमा आमचे आदारी गोंवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजूरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकवणां उदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक जायत्यो आमच्यो जिवितांत घडण्यो घडटात पूण तांची समजणी आमकां मेळना. जे मिस्ट्री गूट त्यो आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटा ओदीक आमकां आहा तेज्यान बऱ्यो वस्तू दिवपाक हें मानून घेवन सगलीं आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं जें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत आसा तेची स्वर्गांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमची कल्या बक्षिता तशी आमची पात्रां बगोस आनी आमकां तेणें पूण नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकोण जिवितां सवस्क्या आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान अतिरिक्ता तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस गाव आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ जो जेत राजवत चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान आमी शांती दिया.
देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची कामूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची कामूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी ओ जेजू त्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा शेळीच्या जेवणाक वांडो घेता ते आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन प्रार्थया बापा येदे व्हडते देण्यानी तुवें आमकां भरलें सासना जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरोतरी वाखाणूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं
सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F16, page number 93, F16. Deva